म्हज्या भाव भयणीनो, हो दैवीक काकूळचो आयतार व्हडा संभ्रमान आमी आचारसितांव, व्हडा संतोशान आमी आचारसितांव. हर एका शुक्रारा म्हणल्या बरी थोडीं हर एक दिसा म्हजें तसलें हांव हर एका दनपारांच्या 3 वरांचेर दैवीक काकूळचो तेर्स म्हणटा आनी राती थोडे फावटीं दैवीक काकूळचो तेर्स म्हणून आसता. दैवीक काकूळचो तेर्स साबार वर्सां जालीं म्हाका दैवीक काकूळचो तेर्स सुरू करून आनी म्हजीं मोगाचीं कोण आसात तांकांय हांवें दैवीक काकूळचें इल्लें सांगचें आनी तेर्स म्हणूंक एक उत्तेजन दिवचें. तशें हांवें दैवीक काकूळचो तेर्स म्हणूंक सांगलें आनी दैवीक काकूळचो तेर्स म्हणूंक एक उत्तेजन हांवें एकल्या साबारान दिल्लें हांव एकल्यान जावन आसा यम्माक हांवें सांगलें काल म्हण ताची जिणी तुमकां गुर्तुना, तुमकां गुर्तुना ताचे कश्ट. काजर कंडिल्ल्या कडेन ताका भुरग्याची इतली आशा आसली ताका भुरग्यांत जावना. भुरग्याचें देणेंत ताका मेळूना, कालेंगीत जालें, मिसकॅरेज जालें 2-3 फावटीं म्हाका जावंक गुर्तुना. तेणें ताची सासूमांय तिका स्ट्रोक जाल्या. सासूमांयक स्ट्रोक जाला, बॅड्डार आसा, ताची साकरी करीचे. घरा वचून ताची साकरी करचे. न्हवरो गव्हर्मेंट बसार आसा, बसार काम करता आनी हाची घत अशी. मागीर यम्मा ओलें कश्टालें सांगचें नाका. आवयची ताची साकरी करचे. मांवाक हाय डायबिटीज, कितलें वखद काडून ताचें बोट कातारलां. डायबिटीज जावन बोट कातारलां. तोय घरात. ताच्या म्हऱ्याक भुरगें ना. आनी ताचे न्हवऱ्याची भयण काजार जाल्ल्या कडेन कितें सोडून जावन तें घरांत येवन रावलां आनी ताका एक भुरगें आसा. तें बंबय कामार घरा येवन रावल्या उपरांत भुरग्याक पळोवचे खातीर बंबय एका कामाक आनी ताचें भुरग्याक हांगा सोडून गेलां. त्या भुरग्याक ऑटिझम. तुमी पळया एका फाटल्यान एक. आनी इतलें पुरो आसल्यार यम्माचें थंय शांत प्रशांत. हें कितें सांगप म्हळ्यार इतलें काकूळ तें रडिल्लें. मागीर थंय ताचे कश्ट पळोवन ताका ताची कांगाल जाल्ल्या वेळार आमी ताची ते भेटिल्ल्या वेळार ताका यम्माक हांवें दिल्लें दैवीक काकूळचो त्या कुर्सार भोगिल्ले कश्ट तूं त्या जेजूच्या कश्टांत शॅर करताय, भागीदार जाताय. यू आर शॅरींग द पेन, सफरींग, व्हडले कश्ट व्हडले कुर्सायल्या जेजूचे तातूंत तूं भागीदार जाताय. यू आर शॅरींग गॉड, यू आर दॅट सफरींग वीथ द सफरींग लॉर्ड, दॅट यू आर शॅरींग इन हीज सफरींग म्हणलें हांवें ताका. कुर्सायिल्ल्यान तूं कुर्सायल्ल्या जेजूच्या कश्टा वळवळ्यान तुजे व्हडले ते भागीदार जाताय तूं म्हूण ताका सांगलें. ताच्या उपरांत आनी ताणें ताचें तें आतां सगळीं म्हणटात यम्माची शांती, यम्माचें समाधान, यम्माचें तें धैर्य, यम्माचें तें काम आनी क्वायट तें साधन म्हणटाचें कोणाकय ना म्हणटात. विघरांत हांव सगळे लोकान गुरकारांत हांव हर एकल्यान म्हणचें. तें यम्माक खंय थावन आयलें तर तें आमी म्हणटा हांव शांती म्हळ्यार कालें मोगाच्यान. शांती म्हळ्यार कश्ट नश्ट नातिल्लें या कॉन्फ्लिक्ट्स म्हणटा आमी भितर कॉन्फ्लिक्ट्स म्हूण सांगल्यार झगडें झगडें नातिल्लें कॉन्फ्लिक्ट नातिल्लें वय. मागीर कालें वायलंस म्हणटा आमी हिंसा नातल्यार खंय हिंसा आनी कांय ना तर शांती म्हणचें तें न्हय, भायलें कांय न्हय मोगाच्यान. पळयत पुस्तकांत शांती म्हळ्यार ती भितरली शांती, शांत समाधान मोगाच्यान. तें भितरलें आंतरीक तें कोण पळयत पुस्तकांत शांती, म्हजी शांती तुमकां दिता. शांती म्हळ्यार कालें. शांती म्हळ्यार जिवन जेजून म्हज्या काळजांत रास करचें. देवाचें आजारपण, प्रेझन्स ऑफ गॉड, प्रेझन्स ऑफ द रिजन लॉर्ड, प्रेझन्स ऑफ द होली स्पिरीट तुजें तें आसचें. ती शांती. शांती मनशाचें न्ही, देवाचें देणें. जिवन जेजूचें देणें. जेजू खंय आसा थंय शांत या. हें हांवें ताका सांगिल्लें. कश्ट नातिल्लें न्ही, सगळ्यांनी भलायकेन आसचें, तुका कांय ना कश्ट नातिल्लें, तुका आशेल्लें पुरो मेळचें. तें शांती यम्मा. तें शांती न्हय यम्मा. तें शांती न्हय यम्मा. मागीर कालें शांती म्हूण विचारलें यम्मान. शांती म्हळ्यार देवाचें आजारपण तुज्या कश्टा मदें, या हिंसा मदें, खाली आसूं दी, तुज्या कश्टा नश्टामध्ये, सलवणेमध्ये. आनी एक दार उक्त्यांत जायना तुका पुतागे भायर वचचें कोणी जोगतो मनीस मेळना, जोगतो व्यक्ती मेळना, सारको व्यक्ती रायट पर्सन मेळना आपोवन वचचो तसलो. त्या जाळा कालें तुज्या भुरग्यांक धुवेक या तुज्या सेऱ्यांदेऱ्यांक हांव कोणाकी भायर वचोंक एक अवकाशच ना. वय एक दार उक्त्यांत जायना. त्या दाळा
तुका तितके त्या कालारी तुका शांत समाधान भोगता जाल्यार तुजें तें वायलन्स नासलें न्ही, लढाई नासलें न्ही, मरकालें देवान आसलें, जिवान जेजून तुज्या जिणेंत आसलें यम्मा म्हूण ताका हांवें सांगलें, जिवान जेजून तुजें तें आसचें तें तुवें बगीचें म्हूण सांगलें. ताका इतली खुशी जाली गे. तर जेजू जिवान जेजू कित्याक तो आमच्या काळजांत आहा यम्मा, काळजांत आसा यम्मा, जेजू आमच्या काळजांत आहा. त्या काळजांतल्या जेजूक भितर आसा तो, आमी काळजाच्या भायर आसा. देखून काळजाच्या भितर वचून येवचें. दीस इज स्पिरिच्युअल जर्नी, स्पिरिच्युअल लायफ, आत्मीक जिणी म्हळ्यार कालें. आत्मीक जिणेंत वाडलां म्हळ्यार कालें. वाडलां म्हळ्यार भायल्या आंगणांत तावन भितरल्या कुडांत आनी एका कुडाक, आनी एका कुडांत आनी एका कुडाक, आनी एका कुडा म्हळ्यार 7व्या कुडांत जेजून भितरल्या कुडांत आसचें, त्या कुडा भितर वचचें तुवें. तें कशें गे म्हूण पळया. देखून ताची यम्माची शांती ताका भुरगीं नासल्यार आनी कांय नासल्यार थोडीं भुरगीं नासलीं हांगा येतात, तांकां फेंगटा सकयल बळूच ना पळय एकल्याक. म्हळ्यार हांव बाळान जावना नेम तिच्या मतीन तितल्यांत तिका चलोवंक जायना, उठोवंक जायना. कितल्या 10-13 वक्तां जालीं. मागीर हांगा हाडल्या उपरांत ती कावन्सिलींग करून आतां सारकी जाली, समान जाता. फेंगटा सकयल बळना म्हळ्यार हांवें भुरग्याक वोवोंक ना, हांव जल्म दिवं ना, हांव भायर गेलीं, येदोडलें घर बांदलें कोणाक म्हणलें. आतां 60 वर्सां जाता ना, 58 सुरू जालें तिका, आतां 58-59 आतां 60 चड जालें. आतां घोव रडटा, हाका सुदारचें कोणें रडचें आनी म्हाका फेंगटा सकयल बळना मुगो कोण रडचें आनी प्रकारार. तिणें इस्रायल वचून मस्त पयशे केल्यात, व्हडलें घर बांदलां, बरें दर्या मेळ्ळीं तिका. पूण भुरग्यां ना न्ही, हें कोणाक आतां, हांव मरून गेलें जाल्यार कोणाक, हांवें केल्लें कोणाक म्हणून भुरग्यांचें जाय. आतां तिका म्हळ्यार शांती म्हळ्यार कालें, एक घडी म्हज्या मतीक समाधान ना म्हणली ती. समाधान ना म्हळ्यार शांती ना. शांती ना म्हळ्यार किडो कांत येता भुरग्यांतलो, किडो कांतोन दसता तिका. आतां तो भितरलो जेजू तुज्या काळजांत आसा ताका सोदून काडिजे, तो तुका शांती, तित्त शांती आत्मीक पळयन म्हळें. तें आजारपण तुवें बगीचें. आतां तितल्या संतोशान आसा मोगाचें म्हूण तुका सांगचें नाका. ही फेंगटाचें दूद तिका कळूंक ना, तो उठ्ठा चलता झगडी करता तशें. मोगाचें न्हू. आनी एक पळया आमी देखून तांकां हांवें सगळ्यांक यम्मान म्हळें, फादर म्हाका सदां न्ही म्हणचें कांतार दिया दैवीक काकुळटीचें म्हूण. म्हाका खंय आसा म्हणून दैवीक काकुळटीचें कांतार त्या दाळ तो मस्त तेंपा आदी म्हाका मेळो ना. त्या दाळा हें दैवीक काकुळटीचें कांतार हांवें यम्मा खातीर घडलें, तुमी आयकाचें. जाता जाल्यार हीं उतरां तुमी बरयचें आनी तुमी विचारल्यार हांव थोड्या तेंपान धाडटा तुमकां. तशें देखून तुमी कांय करचें, उतरां आयकाचें, आयकून तुमी बाई पाठ करून तुमी म्हणाचें. तुमचें काम करतना, तुमी वगत बसतना, तुमच्या भुरग्यांची प्रॉब्लेमां येताना, तुमच्या भुरग्यांक काम मेळना म्हणटा सांगतना, भुरगीं शिक म्हणटा शिकना म्हणटाना, भुरगीं चड वच खर्च करतना, भुरगीं आळसाय मोबायलाचेर बसून कांय शिकना, मोबायल तर आसतात, कठीण लेजिनेस आळसाय दाखयतना तुमकां सोंसूंक जायनातल्या वेळार कुर्सायल्ल्या जेजूची ती काकूळट तुमकां मेळटा, दैवीक काकूळट. जेजूक तुमी त्या जेजूक उलो मारतना ताची काकूळट तुमकां हें पुरो सोंसूंक, हे कस तुमचें सोंसूंक तुमकां काकूळट मेळटा. देखून दैवीक काकूळट कालेंगी पळया, दैवीक काकूळट काय फेस्ताचाराक मेळटा. हें कांतार तुमी म्हणाचें म्हणून तुमचे लागीं उलय. नमन करया दैवीक काकूळटे, नमन करया दैवीक काकूळटे, समर्पिया कश्ट नश्टान भरलें आमचें जीवन. नमन करया दैवीक काकूळटे, समर्पिया कश्ट नश्टान भरलें जीवन आमचें. दैवीक काकूळटीन संतोशान भरून पावन जावूं कुठाम आमचें. दैवीक काकूळटीन संतोशान भरून सगळें कुठाम आमचें. बेबिरान सगळें पयसोरून शांती समाधान आमचें थंय राज करूं. बेबिरान पयस करूं शांत समाधान आमचें थंय राज करूं. उर्बेन भरूं आशेन भरूं दैवीक काकूळट
आमचे थंय रास करूं उर्बेन भरूं संतोषान भरूं दैवीक आकुट आमचे थंय रास करूं जीवन आमचे नंदन जावूं नमान करया दैवीक आकुटे समर्पिया कृष्णस्तान भरले जीवन आमचे दैवीक आकुटीन संतोषान भरूं सगळें कुटाम आमचे पावन जावूं दैवीक आकुटीन संतोषान भरून सगळें कुटाम आमचे पावन जावूं मोगाच्यानो दैवीक आकुटीचो तेर्स हांव आनी पाद्र्याब आमच्या गोंयांतान म्हणटाले प्रायवन पाद्र्याब आसुल्लो आनी हांव आनी तो मेळून सांगाता मेळून आमी दैवीक आकुटीचें नवें करचें जालें आनी तें आमी दैवीक आकुटीच्या फेस्ता उपरांत तें करचें म्हणून आमी पयलें सुरू केल्लें दैवीक आकुटीक फेस्ताक तयार जावन मागीर आमच्या गोंयांत ल्हान एक छाप्पल आहलें आमचें ल्हान गोंयांतान आमी दोग तेग जाण पाद्राब आसल्या आनी तो आमचो प्रायवन पाद्राब मस्त घेवन पाद्राब तो मंतानाच्या कुटुंबांत हांव आयिल्लो दैवीक आकुटीची भारी भक्तीपण ताका ताणें म्हजे कडेन सांगलें फादर आमी मीस जाल्ल्या उपरांत दोगी जाण बसून आमी हें दैवीक आकुटचें तें आमी दैवीक आकुटचो तेर्स म्हणून विनवणेच्या मागणें करया मस्तू जाणांक गरज आसा देखून मस्तू जाण आमी तांच्या गरजो पुरो आमचे सांगतान फोनार येतात कॉलां येतात ती पुरा कोणून बरोवन दवरून खरी एका दिसा तांचे त्या सावान जेजूक समर्पीत करून मागया म्हणलो जायत म्हळें 6 म्हयने आमी तशेंच केलें मागीर आमकां थंय कुमसार वचोंक हांगा मिसाक आपयतात थंय मरणाच्या मिसाक आनी पुरो आपयताना वचचें पडटा हें करूंक जाता आमी सांगलें 6 म्हयने जाले आनी आमी योमच्या सोमारात हांव हें रावया आनी खंय आमी पयन करतना खंय त्या बसार खंय बसून आमी भेटया पूण हांगा म्हणचें आमी रावया पुरवां सोमारात हांव रावया म्हणचें सांगलें आयतारा दीस निमाणें म्हणया म्हणून आयतारा मीस जालें म्हणून आमी सोमारातान म्हणना म्हण निर्धार काडलो त्या दाळा मोगाच्यानो तें म्हज्या आत्ताय घडीत म्हज्या मतींत आसा तें कांय जालें म्हळ्यार आलीस बायेन आनी ती सून शांती तीं दोगांय गोंयांत आयलीं आमी तांचेर कोणा कडेन सांगूंक ना आलीस बायांनी म्हणाली आमी सदांय म्हजें सून शांती आनी हांव करून आयल्या मागीर शांती म्हजें सून म्हणालें आनी आमी दोगांय थंय वचून गोंयांत तेर्स म्हणया सदांय मिसाक थंय या तें स्कुटार सोडटलें आनी तें आमगेर हांगा मावांकर तायलें कातर जावन हांगा तर रावूंक करून मावड्यार तायलें आनी येवन तांणी स्कुटार आहलें ताचें स्कुटार सोडटालें आनी स्कुटार काडून ते हांगा येताले आमच्या आमी मागीर तुका आपोवन व्हरता आमी थंय वचून तेर्स म्हणया आमी मागणें करया म्हणून देखून आमी कालें मागणें आमी मागणें करचें म्हजी सून म्हणटा देखून फादर आमी मागणें करचें गी कालें देखून आमी ताका दैवीक आकुट आमी म्हणचो तेर्स तुमी म्हणा म्हणून तांचे सांगा तो सोमारात परतून बसली आमी आनी आमचे विनवणेचो ते बुकार कोणें सांगलें ते बुकार आसले बरोवन दवरतले 10 जाणांचें पिवोवणें सुटोवंक 5 जाणांक फंय बैल्या घालून काम मेळोवंक भुरग्यांक तरणाट्यांक दोगांची खुटीन पिडा गूण जावंक एकल्याचो तकलेक स्ट्रोक जाला तो स्ट्रोक जाल्ल्याक देव गूण जावंक तशें आनी घरांत शांती समाधान मेळोवंक बारा भुरग्यांक शिकोवंक कृपा मेळोवंक अशें बरयल्लो बूक आहलो तो बूक तांकां नवी आयिल्ल्या वेळार आमी ताका एक कुडसूनचें परतून एक नंबर तांबड्या पेनान एक कुडसूनचें त्याला 5 जाणांक पिवोन सोड म्हण 6 जाणांक ती म्हणटाली आनी सदांय ती आयतारा मात ती एक येना म्हणली येवंक कश्ट इगर्जे मिसा वचाचें म्हणली येवंक जायना म्हणली पूण आयतारा दिसा आमी म्हणटा म्हणून आमी आसल्यार म्हणटा नासल्यार खंय आसा थंय म्हणटा म्हणून आयतारा दीस आमी सोडलो उरल्या दिसांनी ती येवन म्हणटाली मोगाच्यान आमी रावयलें मागणें देवाक म्हण नासलें आमी हें मागणें दैवीक आकुटचें मागणें रावयचें म्हणून थंय मागणें रावयचें म्हणून देव ताका आराधन करूंक तो म्हणटा हांव फातरांत हांव सो आनी गुडे दोंगर म्हाका स्तुती गितां घालताले ताळयो तापून उलयताले फातर बोब मारताले म्हणून तुमी जर तर म्हणना जाल्यार फातर बोब मारताले आनी देवा स्तुती करताले म्हूण खंय म्हणया आगी देखून मोगाच्यान ही मनशां ती आमी सांगनासतना हें दैवीक आकुटचें फेस्त येताना म्हाका आलीस बायच्या आनी तिच्या सुणेचो शांतीचो उडास येता
ती येवन आमच्या गोंयांत मागणें करताली 15 मिनटाच्या मागण्या तें 15 मिनटांनी ते म्हणून मागणें म्हणून चलचें तेन्ना काल म्हणजे खंतार आत्तां म्हणलें खंतार आनी तें खंतार जाल्ल्या उपरांत पळयतात खंतार ल्हान ल्हान चकडी म्हणूंक ना ल्हान ल्हान मागीर तो तेर्स म्हणचो निमाणें आंघोळ तांणी तेसांवां वाचचें कोणाच्यो गरजो कितल्या जाणांक गरजो आसा त्यो परत वाचच्यो वाचल्या उपरांत निमाणें आमचें संगीत वाचाय म्हणलें खंतार म्हणून तांणी घरा येचें 15 मिनटान जाता 15 मिनटांनी पळयता सोमां तें वॉच पळयतात आनी करून चलतात हरी एक दीस जाता न्ही आतां हांवें तें करना त्या गोंयांत मोगाच्यान आज आमी डिवायन मर्सी फेस्त देवी कावळेचें फेस्त आचारान करता हांव देखून ही सिल्वर जुबली ह्या वर्सा करची डिवायन मर्सी फेस्त सिल्वर जुबलीचें फेस्त करता हांव देखून व्हडा मापांत आमी हांगा गोंयांत आमी अत्मीक संतोश अत्मीक संभ्रम सुरू केला अत्मीक भितरलो संभ्रम आमी सुरू केला आनी आमकां मेळ्ळें वचूं मेस्तांक हांगा येयल्या पिडेस्तांक हें जुबलेचें वर्स देवी काकुळचें जुबलेचें वर्स 25 इयर्स सिल्वर जुबली सिल्वर जुबली म्हळ्यार 25 वर्सां जालीं देवी कावळेचें फेस्त सुरू करून 2000 इस्व्यान सुरू केल्लें मोगाच्यान देखून जुबलेवाचें वर्स देखून पळय सभेंत हें फेस्त आचारान करूंक सुरवात करून आजीक 25 इयर्स वर्सां जालीं 2000 इस्व्यांत पापा जुआंव पावल दुसऱ्यान सिस्टर फावस्तिनाक सांत म्हणून पाचारच्या वखदां तिका 2000 इस्व्यांत सिस्टर फावस्तिनाक तिका सांत म्हणून पाचारच्या वखदां पापा साहेबान एक डिक्री दिली पळय सभेक एक डिक्री दिली की इस्टारा उपरांतलो पास्काच्या फेस्ताच्या उपरांतलो आयतारा सेकेंड संडे ऑफ इस्टर टायड या त्यो देवी काकुळचो फेस्त देवी काकुळची परब आचारान करचें म्हणून पापान उलो दिलो सिस्टर फावस्तिनाक सांत म्हणून पाचारच्या वखदां देखून मोगाच्यानो देवी काकुळतो ह्या फेस्ताचो दीस 11 दिसां बरी न्हय म्हणटा जेजू 11 दिसा आमकां देवाची कृपा मेळटा देवाची काकुळ मेळटा पूण ह्या दिसा आनी प्रत्येक जाण हांव 25 वर्सांचो जुबलेवा ह्या दिसा परवा आयतारा देवाची कृपा देवाची काकुळट आमचेर निरंतरी सगळ्या वर्सां सगळ्या सर्गतान आमकां देंवता जाल्यार आज ती विशेष तरान युनीक इट इज पोर्ड ऑन अस इन ए युनीक वे एक विशेष तरान आमचेर ती देंवून येता आमचे देवाची काकुळट कृपेचो सागर आमकां होल ओशन ऑफ ग्रेस आमचेर वत्ता सागरूच तूं कोण एकोणसो उदक जाल्यार व्हडलें दर्यो तूं कोल आमचेर वत्ता म्हळ्यार काकुळचेचो सागर उखोल आमकां न्हणयता म्हणटा आमचेर वत्ता म्हणटा देखून ताचे काकुळट मागोवन येवच्या हर एकल्यांक तो काकुळट इल्लीशी सार तो तुज्या काकुळटीचो सागर तुजेर तुका भिजयता तशें म्हळ्यार कितें जेजू काकुळटीचो सागर आमचेर वत्ता म्हळ्यार कितें म्हणून तारा पिंटोनी सारलें तारा पिंटो म्हणालें काकुळटीचो सागर आमचेर वत्ता म्हळ्यार कालेंगी म्हणून देखून बेनीबाई म्हणाली तें तुका गुर्तू ना काकुळ सागर आमचे वर वता म्हणल्यार अर्थ कितें अर्थ इतलोच तो काकुळट इन्फिनीट म्हणाली बेनीबाई इन्फिनीट म्हळ्यार अगाध ते लेक मीत नातल्ली काकुळट इन्फिनीट मर्सी आमचेर वत्ता म्हळ्यार दैवीक सागर म्हळ्यार तो मीत नातले आमचेर वता ते आमच्यांनी आटापूंक जायना म्हणाली बेनीबाई तारा पिंटोक म्हणाली देव सांगता अगाध प्रमाणान खुरपे वयर खुरपाची जर हांव तुमचेर वत्ता म्हणटा रास वचता म्हणटा हांव कितली तयार आसा ती स्विकार करूंक हांव कितलो तयार आसा तुमी कितलीं तयार आसात आमी कितलीं तयार आसा ती काणोवंक काणें जितलें वत्ताना म्हजे कडेन आयदनांतल्यार तुमकां आतां 10 बाटयो तितल्या व्हडल्या ड्रमांत दूद वत्ता तुमकां दिता म्हळ्यार तुमचे ल्हान कोळसो आसल्यार पुरोगी व्हडल्या ड्रमांत व्हडली टँक आयल्या दुदाची तुमच्या घरा वत्ता म्हणटा तुमचे कडेन खंय आयता 2 बालद्यो येयल्या पुरोगी तुका कितली तांकां आसा ती तयार कितली तयार तूं ती देवी काकुळट स्विकार करूं तुजे लागीं एक मालती आसा सगळो सागर तुज्या मालतेर वचूंक जाता तुजेर वतल्यार तुका कालें मेळटा तुका कालें दरी येता एक व्हडलें टँक दुदाचें टँकान वतल्यार तुजे कडेन ल्हान एक तोपलें आसा त्या तोपल्यान कितलें तुका दरी येता दूद तें प्रवून तूं भायर येता
दैवीक काकुळतीच्यो तेच परी तुका दैवीक काकुळट काडूंची थांक कॅपॅसिटी तुवें वाडय जाय सडय जाय म्हूण ह्या पेस्ता दिसा जेजू उलो दिता. तुजी ती देवाची काकुळट आसा पळय ती काडूंची थांक तुजी कॅपॅसिटी तुवें वाडय जाय, ती कॅपॅसिटी तुवें दैवीक काकुळट काडूंची कॅपॅसिटी तुवें सडय जाय म्हूण जेजू म्हणटा. देखून देव तुज्या आत्म्याची कॅपॅसिटी, तुज्या आत्म्याची कृपा स्विकार करची कॅपॅसिटी, तुज्या आत्म्याक कृपा स्विकार करूंक जाता. देखून तुज्या आत्म्याची कृपा स्विकार करची ती कॅपॅसिटी ती ती थांक कॅपॅसिटी तुज्या आत्म्याची कृपा स्विकार करची थांक ती सडयजे ती वाडयजे म्हूण जेजू उलो दिता. देखून आमी ताची पळया गे ह्या विशयांत आविलाची सांत तेरेजा सांगता आतां आमच्या आत्म्याक देवाची कृपा स्विकार करूंक जाता गे म्हणून ताणें तारा पिंटोन बेनीबायलाक विचारलें. तारा पिंटोन बेनीबायलाक विचारलें आतां आमची थांक आत्म्याची कॅपॅसिटी कृपा काडूंची स्विकार करची कॅपॅसिटी वाडयचे सडयचे म्हळ्यार काय जालें बेनीबाई म्हणून तारा पिंटोन विचारलें. आतां आविलाची सांत तेरेजा अशें सांगता म्हणाली बेनीबाईन जाप दिली पळया हें आमकां कळा हें बारी गरजेचें हें म्हजें काळीज म्हणून उगडायलें येत बेनीबाईच्या उतरांनी. बेनीबाई म्हणाली आविलाची सांत तेरेजा सांगता देव आमच्या आत्म्यांनी वस्ती करता. देखून देव तो आसा देखून ताचे कृपेक आमकां कितली देव येदोडलो सर्गा संवसार रचणार आमच्या आत्म्यांत वस्ती करता जाल्यार आत्म्याक देवा काडूंची ती कॅपॅसिटी आसा जाल्यार सकत आसा जाल्यार ताच्या काकुळटीक सागोरायतली काकुळट स्विकार करची थांक ना गे आसा म्हणाली बेनीबाई. ती अगाध तो मिस्तेर काडूंची थांक आमच्या आत्म्याक देवान दिल्या म्हणाली. म्हणून सांत तेरेजा आविलाची सांत तेरेजा सांगता म्हणून बेनीबाई म्हणाली. म्हाका आयकून जुम्म जालें आमच्या आत्म्याक ती कॅपॅसिटी आसा खंय म्हणून आविलाची सांत तेरेजा सांगता म्हणाली. ती अगाध साविस्तार दर्याक आमच्या काळजांत काडूंची काकुळच्या दर्याक आमच्या काळजांत दवरची तसली सकत आसा आमच्या आत्म्याक म्हणाली सांत तेरेजा म्हणून बेनीबाई तारा पिंटोक म्हणाली. ती सांगता द इंटिरियर कॅसल म्हणल्या बुकान द इंटिरियर कॅसल म्हणलो तिणें बूक बरयला. द इंटिरियर कॅसल म्हणलो बूक बरयला. त्या बुकांत आमच्या आत्म्या भितर जायतीं कुडां आसात खंय जायते चेंबर्स आसात. तातूंत आत्मीक जिणेक स्पिरिच्युअल लायफ इज टू स्पिरिच्युअल लायफ म्हळ्यार कालें स्पिरिच्युअल लायफ म्हळ्यार एका कुडांत आमच्या आत्म्यान मस्त कुडांत देव भितरल्या कुडांत आसा. तुवें बायल्या आंगणांत पयल्या कुडाक गेचें पयल्या कुडांत दुसऱ्या कुडाक गेचें दुसऱ्या सालांत तिसऱ्या सालाक तिसऱ्या सालांत चवथ्याक चवथ्या सालांत पंचव्या सालाक पंचव्या सालांत सव्या सालाक सव्या सालांत सातव्या सालांत देव आसा तें येचें थंय देव तुका पटलून धरता. ह्या आत्मीक पळयना आंगणांत सव्याक सतव्याक सालाक येचें ह्याका आत्मीक पळय म्हूण स्पिरिच्युअल जर्नी गॉड इज ड्वेलिंग इन युअर हार्ट. देखून पळय दी चेंबर आसा आत्मीक जिणी स्पिरिच्युअल लायफ इज द ट्रॅवल थ्रू दीज वेरियस ड्वेलिंग प्लेसीस इन युअर हार्ट अँड इज दीस अ जर्नी टू द सेंटर ऑफ युअर सोल्स वेर दी इन्फिनीट गॉड इज ड्वेलिंग देर. सेंटरांत तुज्या काळजाच्या केंद्रांत देव आसा त्या भायर तुवें केंद्राक वचचें तुज्या काळजाक ती देर गॉड इज ड्वेलिंग देर सो दॅट वी कॅन बी प्रेझंट टू हीम देर. ताच्या मुखार आमी हजर जाता तुवें त्या भितरल्या केंद्राक गेल्यार म्हणटा आविलाची सांत तेरेजा म्हणून बेनीबाई तारा पिंटोक म्हणाली. देखून आत्म्यांत ही अपार अगाध काकुळटीची जर स्विकार करूंक साध्य जाता म्हणाली. ह्या पासत आमी कितें करी जाय चंद्रिका लोबोन बेनीबाया कडेन विचारलें. चंद्रिका लोबोन विचारलें खालें म्हळ्यार ही कृपा स्विकार करचे आमी कितें करीचें बेनीबाई आमी कितें करचें कृपा म्हाका जाय आमी कितें करचें म्हूण चंद्रिका लोबोन विचारलें. बेनीबाई म्हणाली आमी देवाक सोदी जाय म्हणाली. सीक गॉड म्हणाली ती सीक द लॉर्ड आमी देवाक सोदीचे म्हणाली सोदीचे. ड्वेलिंग विदीन यू सीक गॉड हू इज ड्वेलिंग विदीन यू. देव तुजें थंय जियेता ताका तुवें सोदून काडचें तुजें थंय तुज्या काळजांत तुज्या आत्म्याच्या केंद्रांत जियोवच्या देवाक तुवें सोदून काडिचें. सीक हीम सोद ताका सोदनां कर तुका मेळटा. ह्या वाटेंत तुजी काकुळची अगाध काकुळ तुका मेळटा
ती आटापूंक जाय नासली खाकूळ ती शांती समाधान तुका मेळटा म्हणली बेनीबाई. तुवें सोदीचें देवाक तातूंतल्या तारा पिंटोर म्हळें हें कशें करचें, हाव इज दीस डन, हें करचें कशें आमकां वाट सांगून दिता गे म्हणली. देखून बेनीबाई म्हणली देवाची खाकूळ पवित्र एवकारिस्तांत बरोवन आसा आमकां मेळटा. देवाची खाकूळ कुमसाराच्या साक्रामेंतांत आमकां मेळटा. ह्या साक्रामेंतांत घेतिल्ल्यांक देवाची खाकूळ मेळटा, खाकूळ वळटा, तांचे ती वळटा म्हणली. पूण जो कोण हे 2 साक्रामेंत एवकारिस्तांत आनी कुमसारच्या अवकारामेंत घेता पूण ते बैल्या सालांत द फर्स्ट चेंबरान ते पयलें साल आपले आंगणांत हांव भितरलें कूड ते भितरल्या कुडांत एका कुडांत तूं रावलो जाल्यार देव आसा भितरल्या 7व्या चेंबरांत 7व्या कुडांत. तो सेंटर ऑफ युअर सोल आसा. तूं भायर आसाय पेरीपेरींत आसाय. हय देखून तुवें पेरीमिटरार भोंवल्यार जायना, पेरीपेरींत भोंवल्यार जायना, तुवें सेंटराक वचाचें. देव चेंबर 7व्या चेंबरा भितर आसा म्हणली. तुवें एक सालांतावन आनी एका सालाक 5व्यातावन 6व्यातावन 7व्याक पावल्ल्या वेळार जेवची ती खाकूळ आपले ती आगाधपणी पयल्या सालांत रावल्यार तुका उतोळ मेळटा. तूं पयल्या सालांत उरल्यार तुवें दुसऱ्या सालाक 3ऱ्या 4थ्या 5व्या आनी 6व्या वचून 7व्याक येताना तुजी ती आगाध खाकूळचो सागोर तुजेर वता म्हणली. देखून त्या अगाधपणान तुका जाय जाल्यार तुवें कुडाक मुखार पैन करून वचचें, तुवें पैनारी जायचें. देखून त्या 7व्या कुडांत आसल्ल्यांनी 6व्या कुडांत आसल्ल्यांनी 5व्या 6व्या कुडांत आसल्ल्यांत 5व्या 6व्या सालांत आसल्ल्यान स्विकार केल्ल्या तितली खाकूळ तुका भायल्यान रावन पयल्या सालांत रावन स्विकार करूंक जायना म्हणली बेनीबाई. बेनीबाई म्हणली देखून आमचे आत्मीक जिणेचें पैन स्पिरिच्युअल जर्नी गरजेचें म्हणली. देदाळे एंड्रिटा म्हणलें हे आत्मीक जिणेचें पैन करचें म्हळ्यार कितें, आत्मीक जिणेचें पैन करचें म्हळें तुवें बेनीबाई. एंड्रिटा देखून हें एंड्रिटान सांगलें कालें म्हळ्यार हे आत्मीक जिणेचें पैन करचें म्हळ्यार कालें, आत्मीक जिणेचें पैन म्हळ्यार कालें. बेनीबाई म्हणली हें देणें रुपांतर करचें देणें, हें पैन आमची जिणी रुपांतर करचें जिणी बदलूनचें व्हडलें देणें म्हणलें. व्हडलें देणें म्हणली जिणी बदलूनची जर्नी हें पैन आपलें आमची जिणी बदलूनची जिणी रुपांतर करचें पैन हें. तशें म्हळ्यार कालें म्हणलें एंड्रिटा. तशें म्हळ्यार कन्वर्शन म्हणली ती. कन्वर्शन म्हळ्यार आमची जिणी बदलीचें. म्हजी पातकी जिणी आयली, कुरपेची जिणी परिवर्तन जायचें, पवित्र जिणी फ्रॉम सिनफुलनेस टू होलिनेसाक हांवें पैन करचें, कन्वर्शन जायचें म्हणली. म्हळ्यार जिणी बदलूनचें म्हळ्यार शुद्धीकरण करचें, प्युरिफिकेशन जायचें. म्हज्या पातकांतावन अशुध्दतावन हांवें शुद्ध जायचें, स्वार्थांतावन हेरांच्यो खबरो उलोवचेंतावन म्हणजे तांकां आलें उणेपणां म्हळ्यार तातूंत हांव शुद्धीकरण करचें. आत्मे पातकांतावन आमी नितळ करीचें म्हणली बेनीबाई. हाका म्हणटात देवी खाकूळचें पैन तुजें सुरू केलां, तुवें स्पिरिच्युअल जर्नी आंतरीक पैन केलां म्हूण तुवें पातकांतावन मेकळें जायचें आनी सुटका घेवचें म्हणली. तेन्ना खाकूळचो सागोर स्विकार करूंक तुका जाता. तुजी कॅपॅसिटी सोडता, आत्म्याची कॅपॅसिटी देवाची खाकूळचो स्विकार करची आत्म्याची कॅपॅसिटी ती वाडटा आनी सडटा म्हणली बेनीबाई एंड्रिटाक. आमी हें पैन सुरू करूंक जिवंत जेजू आशेता, हांवें तुवें हें आत्मीक पैन सुरू करचें म्हणून. हें प्रेयर, पेनन्स, प्रेयर म्हळ्यार मागणें, पेनन्स म्हळ्यार प्रायजीत, फास्टींग, देवा म्हळ्यार उपास करचो आनी देवाचे उतार ध्यान करचें. मीस कुमसारांत पात्र घेवचो, हाच्या मारी पात्र आमचें पैन मुखार बारी मुखार येता म्हणली बेनीबाई. तेन्ना भरपूर जिवीत म्हाका राखोन आसा. देवाची कुरपाणी खाकूळ तूं स्विकार करची, तुजी कॅपॅसिटी वाडटा आनी सडटा म्हणली बेनीबाई. देवाक एक देणें दैवी खाकूळटीन आमकां दिवचें एक वर्तें देणें जावन आसा मोगाचें नांव शांती. तूं तुजी आनी पयत पुस्तकाची शांती पळया गी, तूं आमची पयत पुस्तकान शांती म्हळ्यार झगडें नातिल्लें न्हय म्हण आमी म्हणलें. इट इज नॉट एबसेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑर एबसेंस ऑफ वायलन्स. म्हळ्यार शांती म्हळ्यार झगडें ना, हिंसा ना म्हणलें न्हय. पयत पुस्तकान ती ताका शांती म्हणनात. तेन्ना चंद्रिका म्हणालें तर नितळी शांती म्हळ्यार का नीज शांती, पयत पुस्तकाची शांती म्हळ्यार कालें. बेनीबाई म्हणली पयत पुस्तकाची शांती म्हळ्यार पीस इज प्रेजन्स ऑफ गॉड,
देवान तुज्या काळजांत हजाराचें शांती म्हणून पळयत पुस्तक म्हणटा म्हणून बेन्नीबाई म्हणाली. खोलें तिचें एक जाणवाय तिची पळयत पुस्तकाची जाणवाय ह्या बेन्नीबाई म्हळ्यार तितली ती मागण्यांत ताणें बरी एळ्ळ्या ती पळयत पुस्तक वाचून मागण्यांक एळ्ळ्या. देखून हांवें दिवची शांती संवसार तुमकां दिवंक शकना म्हणटा म्हणून बेन्नीबाई म्हणाली. जेजू म्हणटा खंय हांवें दिवची शांती संवसार तुमकां दिवंक शकना म्हण जेजून म्हणलीं उतरां बेन्नीबाई म्हणटा. देखून संवसाराक दिवंक जायना. संवसाराक जेजू नासल्यार मात जिवान जेजून म्हज्या काळजांत ताची शांती संवसाराक जिवा मुखार दिवंक जाता जायना. देखून जेजू म्हणटा हें दैवीक आकुळटीन मात्र दिवंकचें समाधान जें देणें दैवीक आकुळटीन मात दिवचें हें होलनेस हें कंप्लीटनेस आमचे थंय पळय परिपूर्ण तरान होलनेस करता आमकां कंप्लीट करता. थोडे फावटी आमचे थंय उणेंपण आसता. आमचे थंय सकडी आसा समाधान ना उणेंपण जालें हाळें. थोड्यांक बरें समाधान आहा आनी दीस काडूंक कश्ट गरजो आसात. हें म्हळ्यार कंप्लीटनेस आमकां दिता. थोडे फावटी सकडी आसा दुडवा सकडी पिडा समाधान आसा पिड्यान तर आमची पिडे वळवळटा. देखून भलायकी आसा होलनेस म्हणटा आमी ताका कंप्लीटनेस आसा. वेलबिंग म्हळ्यार आमचें बरेंपण आसा. रेकन्सिलिएशन आसा. रेकन्सिलिएशन म्हळ्यार राजी करचें हें सगळें दैवीक देवाचें देणें हें दैवीक खावचें देणें. हें जिवान जेजू बसयता आमच्या आयच्या वांजेलांत हें देणें दिता तुमकां होलनेस दिता कंप्लीटनेस दिता रेकन्सिलिएशन दिता वेलबिंग दिता म्हणटा आयच्या वांजेलांत. वय देखून हाका म्हणटा शांती म्हूण इतलें जाल्यार शांती आसा. काळजां मनांत गायिल्ले भियेल्ले शीस काळजांत गायल्यात काळजां मनांत गायल्यात दुखल्यात ते गायिल्ले आनी भियान कांगाल जावन गेल्यात शीस जेजूची शांती आतां भोगतना हें बेने पयस जाता हें कांगाल जाल्लें बेसून तांचे बेंबिरांत पयस धांवता ते बळादीक जातात उर्बेन भरतात. ही शांती हांवें जेजून दिवची संवसाराक दिवंक शकना ही शांती संवसाराक दिवंक ते सरतात. हें आयच्या वांजेल सांगता आयच्या वांजेलान जेजू सांगता. ताच्या शांतीन शीस गूण जातात ते गूण जाताना शांती भरिल्ल्या वेळार शीस गूण जातात आनी गूण जाल्ल्या तक्षणां हेरांक गूण करूंक हेरांक संबंद दिवंक सरतात आनी देवाच्या संबंदांत ही शांती भोगून ते विश्वास दवरतात जेजूचेर. ही दैवीक संबंद मागण्यांत पळय सगळो दीस जेजू मरण जाल्ले तक्षण ते मागणें करूं मरये सांगता मरी मायतांक सांगता आमकां बचाव एक मागणें देवा लागीं संबंद देव आमची बचावी देव आमचें जिवीत ह्या कश्टांत भायर येवंक मरी शिसांक हाडून ती सांगता मागता देवाच्या संबंद घट करतात. देवाच्या संबंद घट तांकां शांती भोगूंक मेळटा रास शांती वळटा. देवाचेर विश्वास ती दवरल्या वेळार शांती वाडटा आनी चडटा. देवाचेर पातयेनी दवरतात देवाक सांडून वचनात ती जेजू कुसार मेलो मेसाय निमणांत जेजू मेसाय म्हणून वळखतात मागीर आनी जिवान जेजू पळोवन जेजू मेसाय तत्तू मेसाय म्हणटा आनी तांच्या काळजांत संतोशाचें ल्हारां बरोवन येता उमाळोवन येता तांच्या काळजांत देवाचेर विश्वास चडटा आनी ती शांती पातकां वरवीं आयडलेट्री बॉम्बे पुजा वरवीं ती शांती कदळटा. पातां करतना आमची ती आसली शांती कदळटा. आयडोलेट्री बॉम्बे पुजा करता वेळार त्या वखदां आमची शांती कदळटा देवाची शांती कदळटा. ती शांती डिस्टर्ब जाता तेन्ना प्रिन्स ऑफ पीस तो शांतीचो कुंवार जेजू क्रिस्मसा वेळार आमी सांगलें शांतीचो कुंवार म्हणून संदेश दिल्लो आमकां. तो शांतीचो प्रिन्स ऑफ पीस जिवान जेजू त्यो शांतीचो कुंवार ती आमकां शांती परतून दिता. नंतर जेजू शिसांचें आपलो स्वास दुसऱ्यान देणें ताका दिता. पयलें शांतीचें देणें दिता दुसरो देणें ताणें शिसांक आज दिवचें आयच्या आयतारा दिवचें पवित्र आत्मो स्वास ताचो सोडटा आनी घेयात पवित्र आत्म्याक म्हणटात. घेयात पवित्र आत्म्याक म्हणटा आनी पवित्र आत्म्याचें देणें वर्तें देण्या पैकी देणें अपार महिमेचें देणें पवित्र आत्म्याचें देणें शिसांक तो दिता. ताणें बसयल्लें थंय माजातदार हांव तुमकां एक हेल्पर दिता माजातदार दिता म्हणलें जुवांच्या वंजेलां 14:20 चॅप्टर 14:26 आमी माजातदार हेल्पर दिता म्हणलो तो जेजू तांकां दिता तो दर घेयात पवित्र म्हणून तो स्वास सोडटा आनी आमी तांचो स्पिरिच्युअली एम्पावर्ड कम्युनिटी मोगाच्यान आमी स्पिरिच्युअली एम्पावर्ड म्हळ्यार सक्तेन अत्मीक सक्तेन भरिल्ली कम्युनिटी आमी आमचे थंय केदाळे अत्मीक सक्तेचें उणेंपण ना. आत्मो आमचो सक्तेन भरला जेजून ती सकत आमकां दिला
आदामांक पळया मोगाच्यान उत्पत्ती ग्रंथांत आदामांक मातयेंत हांव रचलो आनी ताचेर स्वास सोडलो. स्वास सोडलो आसतना तो स्वास ताका जिवांत मनीस करता, एक व्यक्ती करता. माती आसलो तो मनीस जाता, जिवांत मनीस जाता. जिवांत आसलेलो एक तो रचना जाता, जिवांत रचना जाता. मातयेचें आसली ताची जिवांत रचना जाता, लिवींग बिईंग तो जाता. प्रवादीच्या ग्रंथांत मोगाच्यान परत जिवंत करचें आमकां पळय म्हणटा. परत पयलें जिवंत आसलीं आतां जिवना, पूण देवाचो आत्मा तांकां परतून परत जिवंत करता. सांगा पळया कितें पवित्र आत्मो तांकां पवित्र परत जिवंत करता. कित्याक म्हळ्यार एजेकियेलाच्या ग्रंथांत 30 आनी 7 9 श्लोक तांकां रेस्टोरेशन म्हळ्यार परतून तांकां जिवाक हाडटा. सुकी हाडां आसात ताचेर स्वास सोडटा देव. सो देवाचो स्वास ताचेर जिवन जेजू देवाचो स्वास ताचेर सोडल्या वेळार ती हाडां आसलीं परतून जिवंत जातात आनी सक्तीन भरतात. शिसांचेर स्वास फुंकल्या वेळार जेजून शीस नवी रचना जातात. ते रेस्टोरेशन जायनात, नवी रचना ते जातात. ह्या संवसारांत पळय सभेचें ह्या स्वास सोडटाना ह्या स्वासान जेजूच्या ह्या स्पिरितान जेजूच्या पळय सभेचें उगाम ओरिजीन जाता. पळय सभा अस्तित्वाक येता. जेजूच्या स्वासा वरवीं पळय आत्म्याच्या सक्त्यान ती पळय सभा सक्त घेता. पळय सभा सक्त्यान फोर्स तसो फोर्सान तो आटापून आसा. मागीर ताचें शेवट पर्पज ऑफ द चर्च ही पळय सभे कोली शेवट कोलो पर्पज तो हांतू आटापून आसा. त्या स्वासान पळय आत्म्यांत आटापून आसा. मोगाच्यान पळय आत्मा तांकां तिसरें देणें जेजू तांकां तिसरें देणें दिता. तिसरें देणें कहलें तें मिशनरी ऑफ मर्सी करता. तांकां मिशनरी ऑफ मर्सी जावचें देणें दिता. मिसांव जेजूचें पळय सभेचें मिसांव जेजूचें मिसांव मुंदरसून व्हरूंक तें तांकां एक जिवें मिसांव तांकां दिता. आनी शिसांक तें मिसांव दिता. बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटा म्हणटा. बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां म्हणटा. सो मी शिसांक ही चेन दिता. ही चेन मिसांवाची चेन दिता. कसली चेन ती? बापातावन म्हाका, बापातावन पुताक, पुतातावन शिसांक, शिसा सावन पळय सभेतावन आमकां हर एकल्यांक. ही चेन एका फाटल्यान ते गांस आसात पळय तशें एका जावन ही चेन मिसांवाची चेन आमकां दिल्या. हातूं शालिया प्रिंसिपल म्हळ्यार इब्रू भाशेन शालिया नियम म्हळ्यार हातूं आटापता. तें खंय आटापता म्हळ्यार धाडिल्ल्याचें फूल ऑथॉरिटी, देवाची फूल ऑथॉरिटी जेजूतय, बापाची फूल ऑथॉरिटी पुताची फूल ऑथॉरिटी शिसांची फूल ऑथॉरिटी पळय सभेतय. आळे कशी पळया ती फूल ऑथॉरिटी आसता. बापाचें कितें ऑथॉरिटी अधिकार फावर आहा पळय तो पुताचो सगळो फावर अधिकार शिसांचेर मेळटा. पळय जेजून केल्ल्या बरी त्या फावरान कशें करता पळय देखून धाडटेल्याचे सेंडर्स बिईंग ताची आसली ऑथॉरिटी बिईंग सेंट आमी धाडिल्ले. जेजून आमकां धाडल्यात आमचेर येता ती ऑथॉरिटी. पळय हें ॲक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्सांत धर्मग्रंथ 5 अध्याय 15 श्लोकान मेळटा. एक व्हड जोमो पिडेस्तांक घेवन पेद्रू लागीं हाडटात. व्हडले जोमे पिडेस्तांक घेवन जेजू लागीं हाडटलो आनी सकळच्या व्हडल्या पिडेस्तांच्या जोम्याक जेजू गूण करतलो. आतां पेद्रू लागीं ते जोमे आयल्यात. पेद्रूय तांकां त्याच परमेन गूण करता. सगळ्यांक गूण करनार जाता पेद्रू. ताची ऑथॉरिटी ताची पदवी ताची सकत पळया पेद्रूची. व्हडले इतल्या पिडेस्तांक तो गूण करता जाल्यार ताची सकत पळया. हें मिसांव काम दितना धाडल्याची सकत मजेत येता. धाडल्याचो फावर, धाडल्याचो फोर्स, ताची ऑथॉरिटी पुरो मजेत येता. आमी डिवायन मर्सी, मिशनरी ऑफ मर्सी वय आमी मिशनरी ऑफ मर्सी जावंक आमकां उलो दिला. मिशनरी ऑफ मर्सी म्हळ्यार आमकां फॉरगिव करूंक, बोगसूंक, टू प्रीच रिपेंटन्स, वय जिणी परिवर्तनाची बरी खबर परगट करूंक, शांती आमी शांती भोगल्या उपरांत आमकां गूण करची सकत आमी घेवन शांती भोगूंक, शांती दिवंक आनी गूण करूंक, सेवा करूंक, जेजून केल्ल्या बरी सेवा, जेजून केल्ल्या बरी गूण करूंक, जेजून प्रीच केल्ल्या बरी रिपेंटन्स प्रीच करूंक, जेजून फॉरगिवनेस बोगसिल्ल्या बरी आमकां बोगसूंक जेजू मिशनरी ऑफ मर्सी जावन आमकां धाडटा. सोम्याची खाकुळट, सोम्याची शांतीची देणें, सोम्याचें पवित्र आत्म्याचें देणें हेरांक दिवंक, आमची जिणी समृद्धी करूंक
आमचे जिणी आमार करूंक, आमचे जिणी बळवंत, आमच्या जिणेंत आमी बळवंत साक्षी जावंक, दैवी काकुळटेक बळवंत साक्षी जावंक जेजू आमकां वेंचून काडटा. ही देणी आमकां दिल्यांत, ती वापरया आनी आमची जिणी समृद्ध करया आनी आमची जिणी बळवंत करया. दैवी काकुळटेन बरोवन वमचून चिंत आसली, दैवी काकुळटेक साक्षी दिवचें आसलें, आमी दैवी काकुळटेक साक्षी जावया. डिवायन मर्सी, मिशनरी ऑफ मर्सी जावया. आमेन. दिव्यवाणी